हांच्या अध्यक्षतेखाली सादारणशे 5 गा 6 लोक जी ही कमिटी केल्ली तीच कमिटी मुखार परत चालू दवरली आनी अंदू ह्या कमिटीन बरे पद्दतीन हो नियाळ करून हे सिलेक्शन केल्लें आसा. तातूंत भितर दोन व्यक्ती तांकां सहकार भूषण हो सन्मान मेळिल्लो आसा, सहकार श्री हो सन्मान मेळिल्लो आसा. अंदूच्या वर्साक सहकार रत्न मेळपा सारकी रिपोर्ट आयलो ना, बायोडेटा आमचेर आयलो ना. त्यामुळे सहकार रत्न जो आसा पळय न्ही ते अंदूच वर्साक दिवूं ना. 2 व्यक्ती ज्यो डेडिकेटेडली काम करतात तांकां हो सन्मान मेळिल्लो आसा. ताजे नंतर मागीर सोसायटी जी आसा बेस्ट सोसायटी म्हणून आदर्श सोसायटी जी आसा पळय न्ही केप्यां, जाचे चेअरमॅन म्हाका दिसता प्रकाश वेळीप जावन आसात, तर त्या सोसायटीक हो भोवमान फावो जाल्लो आसा. हांकां आमी कॅश प्रायज दिनात, एवॉर्ड्स म्हणजे सर्टिफिकेट आनी एक ट्रॉफी अशे पद्दतीन तांकां हो सन्मान तांचो केलो वता. तातूंत कन्सोलेशन प्रायजीस 3 सोसायटी, नॉर्मली 1 किंवा 2च दिताले आमी, पूण यंदाच्या वर्साक 3 सोसायटी तातूंत निमियर जाल्ले आसात. एक मेरसेज विके सोसायटी, मागीर एसीजीएल म्हणजे एसीजीएल जी आसा पळय न्ही ताची स्टाफ एम्प्लॉईज सोसायटी, आनी तिसरी आसा ती VPK अर्बन आमची म्हारगांव जी बँक आसा त्या बँकेची हांकां. अशे 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोसायटीक हे कन्सोलेशन प्रायज आनी एवॉर्ड फावो जाल्ले आसा. तर थोडक्यात सहकारांतल्यान समृद्धी हे गोंयकाराक पटत आयिल्लें आसा. आनी त्यामुळे चडांत चड गोंयकार म्हणजे म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की जवळ जवळ 8 ते 10 लाख सुमार गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे कॉपरेटीव वेगळे आस्थापनात शेअर होल्डर्स आसात. काही वेळा काही गोंयकार जे लोक आसात डबल टिबल 3-3, 4-4, 5-5 संस्था सुद्दां पदाधिकारी आसात. फॉर एग्जाम्पल एखादी विके सोसायटीचो मेंबर आसा, तो बागायतदाराचो बी शेअर होल्डर आसा, तो एखादी दुसरे बँकेचो बी शेअर होल्डर आसा, तो एखादी मार्केटींग फेडरेशनाचो बी शेअर होल्डर आसा. पूण एकंदरीत आमी पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 10 ते 15 लाख सुमार गोंयकार जे आसा पळय न्ही ह्या सहकार क्षेत्रा भितर संबंदीत आसात. आनी एक गोश्ट हांव नमूद करूंक सोदता ती अशी की शैक्षणीक संस्था मदीं जवळ जवळ 500 ते 700 सुमार संस्था आसतल्यो. म्हणजे हायस्कूल धरून कॉलेज धरून ताजे वयर आमी पळयलें जाल्यार 700 सुमार संस्था आसतल्यो. प्रायमरी स्कूल धरली जाल्यार जवळ जवळ 1000-1200 आसतल्यो. सहकार क्षेत्र जें आसा पळय न्ही त्या सहकार क्षेत्रांत जवळ जवळ 1000 वयर संस्था आसात. हावजींग जर धरलें जर जायत जाल्यार जवळ जवळ 3,500 ते 4,000 संस्था जातात. म्हणजेच ताजो अर्थ असो आसा की सहकार जो आसा पळय न्ही तो आमच्या गांवांनी आनी वाड्यांनी सुद्दां पसरलेलो आसा. आनी ताजो फायदो जो आसा पळय उदाहरणार्थ आमची डेरीचे जवळ जवळ 170 सुमार सोसायटी आसा डेरी सोसायटी. ऑफकोर्स हो सगळो आंकडो आसता आनी वाडपाक जाय. आनी किमोन आमचे सहकार मंत्री जे आसात भारत देशाचे अमित शाहजीन म्हटिल्लें आसा की प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसूंक जाय. प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी आसूंक जाय. आमी काही गांवांची लिस्ट काडिल्ली आसा जे गांवांत सोसायटी ना, आनी म्हणून आमचे कॉर्पोरेटर्स जे आसा पळय न्ही जे सहकार क्षेत्रांत काम करपी फुडारी आसात तांकां आमी विनंती केल्ली आसा, आव्हान केल्लें आसा की ज्या गांवांत नात त्यांनी त्या गांवांत स्थापना करपा संबंदी फुडाकार घेवचो आनी स्थापन करून दिवचें अशें. तर इतक्यात थोडक्यात आवडटी गितां आसतना सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ते दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय वळवयचे तेवटेचे सावयवेरें तांकां भोवमान फावो जाल्लो आसा. आनी दत्ताराम भास्कर देसाय, डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय. आनीक सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ते प्रतिमा थोंड हिका हो फावो जाल्लो आसा. वुमेन्स कॉपरेटीव बँक ताची चेअरमॅन आसा. अशे पद्दतीन सहकारा भितर एक वेगळी चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू जावची, तांचो उत्साह जो आसा तो वाडचो अशा प्रकारची अपेक्षा धरता. आनी ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान गोंया भितर समृद्धी उदाहरणार्थ सहकार क्षेत्र जें आसा पळय न्ही गोंयांत ताजे जवळ जवळ 15,000 कोटी टर्नओवर आसा वर्साक, 15,000 crores टर्नओवर. आमी पळयतात की तो 15 वयल्यान 16,000 कोटी किंवा 17,000 कोटी वाडपाक जाय. तर सगळे सहकारीतेंत काम करपी जे गोंयकार भाव आसात, भयणी आसात, तांकां सगळ्यांक म्हजें आव्हान आसा आयच्या दिसाच्या निमित्यान की तांणी तांचो वेव्हार जो आसा पळय न्ही हो नक्कीच ट्रान्सपरंट दवरपाक जाय. त्याच बरोबर तो मल्टिपल कसो जातलो, वाडटलो कसो.
तातूंत वाड कशी जातली ह्या गोष्टी कडेन प्रकर्शान आनी कटाक्षान थोडेशें नजर दिवची आनी तातूंत सहभाग दाखोवचो. केन्ना जातलें फंक्शन? हे वर फाल्यां सांजे बरोबर 5 वरांचेर. म्हाका तुमकां पर्सनली रिक्वेस्ट करता की जमलें जर जाय जाल्यार थोडो वेळ काडून येवचें पडटलें शिरोड्या. काराय ग्रावंड जो आसा पळय हॉस्पिटलाच्या मुखार बरोबर शिरोड्या बरोबर 5 वरांचेर सुरू जाता. हां सहकार रत्न हो दिवना, बाकीचे 2 दिल्यात. कॉन्सलेशन 1 वाडयला. नॉर्मली आमी 1 सोसायटी घेताले आनी 2 कॉन्सोलेशन दिताले. तांकां कॅश प्रायज ना. सर तुमी गौरी शिगोले आनी गोविंद ना घेना कित्याक? तांकां इंडिविज्युअल डेडिकेटेड स्टाफ सिस्टम तांकां 50,000 रुपया 50,000 रुपीज ईच आर्थीक मदत करता. कितें म्हटलें? म्हणजे सादारणशे 15 सुमार गांव आसतले. 15 सुमार गांव. ऑफकोर्स आतां पर्यंत ते फॉर एग्जाम्पल एक लक्षात घेवपाक जाय, गोंयभर सगळ्याक रेशन कोटा पयलीं मेळटालें आतांय मेळटा. खंयचेच गांव अशें ना की जे गांव सोसायटीच्या मार्फत कवर जावंक ना. घरांचेच गांव आसा ते गांव सुद्दां खंयचे तरी सोसायटींतल्यान कवर जाल्ले आसा. पूण आतां आमचो आनीक आमचे माननीय मंत्री मुख्य जे आसात पळय सहकार मंत्री आसात तांची सुचोवणी अशी आसा की प्रत्येक गांवांत एक मल्टीपर्पज सोसायटी हाडची. पयलीं जे कशें आसतालें 3 गांवां खातीर 4 गांवां खातीर एक सोसायटी आसताली आनी 4 गांवां ते कवर करताले पर्टिक्युलरली फॉर रेशन. तशें न आसता प्रत्येक गांवांत एक वेगळी वेगळी सोसायटी आसची, मल्टीपर्पज सोसायटी आसची असो तांचो मनोदय आसा. आयकत ताजी हांवें कालूच हांवें ताजी नोंद घेतिल्ली. सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणीकपण अत्यंत म्हत्वाचो, विश्वासूपणा खूब म्हत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आनी वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 सुमार सोसायटीज आनी बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. तातूंतली एक आसा ती म्हापसा अर्बन, दुसरी आसा ती मडगांव अर्बन, तिसरी आसा ती विजनरी, चवथी आसा ती तुजी अष्टगंधा, 5वी आसा ती मार्शल महिला अर्बन. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो आमच्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो शिरस्ता आसतलो की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबघाई घेवंक जायना. आनी त्यामुळे काही आमुग्राग्र बदल जे आसा पळय न्ही ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायल्लें आसा. उदाहरणार्थ इन्स्पेक्शन करप, उदाहरणार्थ ऑडिट इन टायम करप, इन्स्पेक्शन्स करप आमच्या स्टाफाक. आमी तांच्या घटने प्रमाणे तांकां अधिकार जो मेळटा ओके फायन, ताका मान दिवनूच. पूण त्या बरोबर आमचे ऑडिट सेक्शन जे आसा पळय न्ही, आमचे ऑडिटर जे आसा पळय न्ही, सिनियर ऑडिटर जुनियर ऑडिटर आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांची एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही. कंट्रोल म्हणजे कितें, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. कारण पयशे जनतेचे पयशे आसतात, त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आनी मुखार वचून म्हजी आनी एक हें आसा, 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना. आमची NPA जी आसा पळय न्ही त्यो 2025 नंतर जे कितें लोन दिलें वतलें ते लोन एकावंट्स NPA करपाक जायना. व्हेरी शॉर्टली म्हाका मुखाल्ली 15 दिसां भितर प्रॉमिनंट बँक्स ज्यो आमचे आसा पळय न्ही त्या बँकेची मॅनेजरांची हांगसर मिटींग घेवपाक पळयता आनी तांकां हे सुचोवणी दिवपाक पळयता आनी इन्स्ट्रक्शनूय दिवपाक पळयता की हाजे मुखार तुमचे कडेन हें जावपाक जायना. जर काही बँक्स आसात त्या बँकाचे जर NPA जायना जर जायत, म्हजें अशें मत आसा की सगळ्याच बँकाचो NPA जावपाक जायना. आनी NPA एकदां जालना जर जायत जाल्यार तातूंतल्यान खुबशे सोशियल प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही दोज प्रॉब्लेम्स वील ओवरकम. कळ्ळें न्ही. तर एकंदरीत 71व्या सहकार सप्ताहाच्या निमित्यान 72व्या आनी 73व्या 74व्या 75व्या सहकार सप्तहा कडेन वता आसतना आमी एक वेगळी दिखा घेवन वेगळी दिशा घेवन आमी काम करचें पडटलें. अशा प्रकारचें आव्हान हांव सहकारिते भितर सगळे काम करपी म्हजे गोंयकार भाव भयणी आसा पळय न्ही तांकां एक आव्हान करता. ओके. पळय लक्षांत घेयात, सी कशें आसता पळय लक्षांत घेयात.
बँकेत पयशे दवरलेच म्हणून जायना. जे दवरपी लोक आसात तांणी गांवांतले आशिल्ले कारणान तांणी चडशें लक्ष आसपाक दवरपाक जाय, जनरल बॉडीक वचपाक जाय, एटेंड जावपाक जाय, कारण यू आर अ शेअर होल्डर. जेन्ना आमी अशे प्रकारे आमची लाखांनी आमची हें आसा पळय न्ही संपत्ती आसा ती व्हरून बँकेत दवरतात आनी थंय दुर्लक्ष करतात. आनी हें दुर्लक्ष केल्ले कारणान हें घडिल्लें आसा. विजनरी बँक आसूं ते लोकलच लोक आशिल्ले, सगळे तेवढेच्याच लोक आशिल्ले. तर हे लोकांनी जेन्ना अशे प्रकारचे हें करता गांवांक कळटा हें, त्यामुळे गांवचे लोक जे आसा पळय न्ही ते सुद्दां थोडेशे जागृत आसपाक जाय. ते मागीर माशेल आसूं तुगेले तेवढच्यान दुसरें हें गांव आसूं खंयचें सालसत्री गांव आसूं लोकांनी थोडेशे जागृत आसपाक जाय. आनी ऑफकोर्स हांव अशें हें म्हणटा आसतना आमचें डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही इट शूड बी व्हेरी बिजी. खूब दक्षता आमच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. आमच्या डिपार्टमेंटान तुमी बेफिकर अशें गोश्टी कडेन बेफिकर दाखोवपाक जायना आनी रावपाक जायना. सोसायटी तेंची रिकवरी जी आसा ती डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता. ना रिकवरी न्ही. हांव कशें आसता लक्षांत घ्या. पयशे खाले मोडले आनी गेलो तूं आतां खंयची म्हणून रिकवरी करतलो. ऑफकोर्स हो विशय जो आसा पळय न्ही तो मुखाल्ले 15 दिसां परत वेगळे पद्दतीन आमी हाताळया. माननीय मुख्यमंत्री येतले. माननीय मुख्यमंत्री आसात पळय न्ही ते ह्या फंक्शनाक सहभागी जातले. आनीक ऑफकोर्स तो विशय वेगळो खरो पूण इट इज अ कंबायन्ड फंक्शन. इज अ कंबायन्ड फंक्शन इन द सेन्स कॉपरेटीव एवर्ड्स आनी दुसरें प्रायड ऑफ शिरोडा. ह्या हांवें सादारणशे 5-6 म्हयने पयलीं अनावन्स केल्लें. शिरोडा हॅज टू बी ए स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. शिरोडा हॅज टू बी ए स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी त्यामुळे जी कितें संकल्पना आमी राबयल्ली आसा फॉर एग्जाम्पल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय न्ही ती कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड बी ऑफ प्रोफेशनल्स. म्हणजे तातूंत डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, टिचर्स, नर्सस आनी CA, लॉयर्स वगैरे अशा प्रकारचे प्रोफेशन चड जावचे. फॉर एग्जाम्पल हांव एक 2-4 दीस पयलीं स्टडी करतालो तातूंत भितर एक म्हाका आंकडो मेळ्ळो. ते शिरोडे गांवांत 150 इंजिनियर्स आसात एज ऑन टुडे. 150 इंजिनियर्स आसात आनी डिप्लोमा होल्डर्स जवळ जवळ 70 सुमार आसात. म्हणजे टेक्नोक्रॅट्स जे म्हणटा पळय न्ही 150 70 आमी एड केले जर जायत 220 सुमार जाले. 220 सुमार जाले. डॉक्टर्स जवळ जवळ 26 सुमार मेळटात. तर अंदू जे पास जाल्यात अंदूचे बॅचीक पास जाल्यात पळय न्ही ते जवळ जवळ 8 सुमार डॉक्टर्स आसात. इंजिनियर आसात पळय न्ही ते जवळ जवळ 15-16 सुमार इंजिनियर्स आसात. आनी ह्या लोकांचो सन्मान दवरलेलो आसा. इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिरोडेच्या सहकारांतल्यान काम करपी कांय संस्था, शिरोडेचे एज्युकेशन संस्था आनी आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट असं कंबायन तीन लोकांचो संगम 3-4 लोकांच्या संगमान हें केल्लें आसा. ओके.